सान फ्रांसीस शावेराची ओळख. सगळ्यांक नमस्कार. आयज तुमचे बरोबर क्रिस्तांव धर्माच्या इतिहासांतल्या एका प्रभावी मनशाच्या मिसावाचेर नियाळ करूंक म्हाका खुशी भोगता. ही उलोवपाची माळ ताच्या मुणगे सान फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांत आनी दायजान खोलायेन पावतली. आयच्या पयल्या भागांत सान फ्रांसीस शावेराच्या इतिहासीक संदर्भाची ओळख आमी घेतले. सान फ्रांसीस शावेर तो कोण आशिल्लो? सान फ्रांसीस शावेर, जाका चड करून इंडियेचो प्रेशीत आनी आश्रयदातो सांत वो मिशोनार, जो 16व्या शेंकड्यांतलो जेजुईत पाद्री आशिल्लो आनी ताणें आपलें जिवीत धर्म पोरगोटणे पासत ओंपलोलें. ताचो जल्म 7 एप्रिल 1506 वर्सा स्पेन राज्यांतल्या नावारे गांवांत जालोलो. तो सुरवेक थावन खालतिकायेन जियेलो आनी आपल्या काळांतलो एक म्हत्वाचो क्रिस्तांव मिशोनार म्हूण कातोलीक इगोर्जेच्या इतिहासान ताचो आस्पाव जालो. इतिहासीक संदर्भाचेर एक नदर. शावेराचें जिवीत. सान फ्रांसीसाचें जिवीत आनी मिशनाचे परिणाम आनी महत्व खोलायेन समजून घेवपाक आमी एक पावल फाटीं सरूंक तो ज्या इतिहासीक काळांत रावतालो ताचो विचार करपाची गरज आसा. शावेराच्या जिवितांत जायतेच बदल घडून येताले. तो 16व्या शेंकड्यांत जियेलो. तो काळ युरोप देशाची बदलणी जावपाचो काळ. नव्या देशांक क्रिस्तांव धर्माक उमेदीन आपणावपाची इच्छा आशिल्ली. त्या काळांत जेजुईत सोसायटी एक धार्मीक लोकांचो जमो लॉयलाचो इग्नेशियस हाणें स्थापलो आनी निमाणें शावेर तातूंत सामील जालो. त्या काळांत जायतेच बदल घडून येताले. ते फकत युरोपाकूच मर्यादीत नासले, ताचे संवसारीक परिणाम जाले. वेपार आनी खोंड जोडपाक खातीर मार्ग तयार जावंक लागले. हो शोध आनी जिखपाचो काळ आसलो. तातूंत कोलंबस सारके जाणार आसले. आफ्रिका, आशिया आनी अमेरिका जोडूंक मार्ग तयार जावपाक लागलोले. शावेराची ओत्मीक तयारी. ताच्या मिशनाचेर एक नदर. बदल, शोध आनी धार्मीक उमेद ह्याच फाटभुंयचेर सान फ्रांसीसाच्या मिशनाक आकार मेवलो. लॉयलाच्या इग्नेशियसाचो ताचेर खोलायेन प्रभाव पडलो आनी सोसायटी ऑफ जेजुईटचो सुरवातेचो तो एक वांगडी जालो. शिस्त, उमेद आनी क्रिस्ती भावात पाळप ताचें मिसांव. दुसऱ्या भागांत आमी सान फ्रांसीस शावेराच्या सुरवातीच्या जिवितांत आनी शिकोवपांत खोलायेन पावतल्या. ताका जेजुईट संस्थेन जोडपाक कारण जाल्ल्याक इग्नेशियसा कडेन ताचो अनुभव आनी ताची आकारणी आमी नियळतल्या. सान फ्रांसीसाचें जिवीत आनी मिसांव सगल्यांक बरें सजमता अशें म्हणूं येता. ह्या माळेंत आमी फुडें वेतात तशें ह्या मिशनाराचो एक अद्भुत प्रवास आनी ताच्या वावराचो संवसारांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी जालोलो परिणाम आमी सोदून काडटले. ह्या पयल्या भागांत म्हज्या वांगडा आयल्या खातीर तुमचे उपकार. फुडल्या एपिसोडांत सान फ्रांसीस शावेराचें जिवीत आनी मिसांव हातूंत खोलायेन पावपाची आस बाळगिता. ताच्या सुरवातीच्या जिविताचो आनी शिकोवपाचो नियाळ आमी करतल्या. त्या खातीर भाग 2 पळयत रावात.